नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन। फाटल्या 24 वरांस पडिल्ल्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत। मॉन्सून पयलींच्या कामा खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून भरले मार्केटात उदक। वेपारी, दुकानदार आनी गिरायकांक बसलो फटको। मुंबई गोय महामार्गार सावंतवाडीत गोंयचे गाडयेक भिरांकूळ अपघात। म्हापशागिरी वाठारांतल्या जोडप्याक आयले मरण। पुलीस करतात फुडलो तपास। म्हापशांत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान केली कारवाय। 4 जाणांक केले अटक। लॅपटॉप, मोबायल, राउटर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू केल्यो जप्त। विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर केल्या गद्दारी। पक्षाचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाचो आरोप। पक्षाची अधिकृत खाती केलाय हॅक। विश्वेसाचो दावो। पेडणे नीट परीक्षे वेळार जाल्या घोळाची करची चौकशी। NSUI फुडाऱ्यांची मागणी। फुडाऱ्यांनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक दिले निवेदन। आनी खासगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो पुराय बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे करतले उलोवप। जाल्यार सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्याक 48 वरां खातीर घालचे बंदखणीत। आमदार मायकलाचें म्हणणें। आतां खबरो विस्तारान। सोमारा रातीच्यान घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान लोकांचें जनजीवन विस्कळीत केलें। पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेले। गटार वेवस्थेचे 12 बिरेस्तार जाले। म्हापशा वाठारांत जाल्यार मॉन्सूना पयलींच बसका घेवन लेगीत तशेंच पावसा पयलींच्या कामा खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून लेगीत मार्केटांत परतून उदक भरले। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला। हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयांत सोमारा राती घोग्यांनी पावस पडलो। कांय कडेन रस्ते उदकापोंदा गेले जाल्यार गटार वेवस्थेचे 12 बिरेस्तार जाल्ल्यान रस्त्यार उदक साचले। म्हापशा मॉन्सूना पयलींची कामां करपा खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून लेगीत म्हापशा मार्केट वाठारांत परतून उदक भरले। हाचो फटको दुकानदार, वेपारी आनी गिरायकांक बसलो। दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी उदकाचो निचारो फावो त्या प्रमाणात नाशिल्ल्यान निर्माण जावपी हे समस्ये विशीं वेपाऱ्यांनी परतून एकदा प्रशासनाकडेन नाराजगी उक्तायल्या आनी बेगोबेग कायम स्वरुपी उपाय करपाची मागणी केल्या। आज म्हापशान अशी परिस्थिती आसा मार्केटान की पूर्ण उदक भरिल्लें आसा फक्त अर्धा वराच्या पावसान। आनी हाची पूर्वकल्पना आमी टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे ऑक्टोबरान म्युनिसिपालिटीक दिल्ली आनी तांकां निवेदन दिल्लें आनी तांकां सांगिल्लें की सगळी जी गटरां आसा ती क्लीन करा। त्या भायर म्हापशेचोच एक सायंटिस्ट, रिनोन सायंटिस्ट, ताणें रिपोर्ट तयार केल्लो की जे नॅचरल फ्लो उदकाची वाट आसा ती सुद्दां थंय ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून यार्डा कडेन। थंय वचून आमी इवन कलेक्टरा कडेन आमी गेले आनी ते क्लीन करपाक सांगिल्लें। अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळें क्लिनींग करून घ्या हें सुद्दां सांगिल्लें। पयर मागीर आमी शेवटी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेल्ले। तिणें रोखडीच मिटींग आपयली पुणून ताजो परिणाम व्हडलो जावंक ना। कित्याक म्हापशा फक्त एक एक्टर आसा तो कितें करता, तो पयलीं वेट्साचे घालतालो फोटो सोशल मिडियाचेर, मागीर जॉगिंगेचे घालतालो आनी ताका ताज्या कंटेंट क्रिएटरान सांगलें हालीं की आतां इलेक्शन लागीं पावलां तेन्ना बाबा तूं कितें तरी काम करता अशें दाखय म्हणून। सो ताणें कितें केलें, गटारांचेर उबें रावन अशें बोटां दाखोवन कितें तें व्हिडियो केल्या। पूण खरें काम कितलें जालां विकास काम तें हाजेर कळटा। आज पूर्ण म्हापसा मार्केट आसा तें उदकान बुडलां अर्द वराच्या पावसान। सो हांव म्हणूंक सांगूंक सोदता की हे सिर्फ झांकी है, अभी पूरी बारिश बाकी है। बस स्टँडा कडेन रस्तो वयता तो थंय गटारान येदी व्हडली पोती शिरकल्ली ती आतांच नुकतें काडल्या आनी ती लेवल जी आसा ती थंय देवाल्या। ते म्युनिसिपालिटीची टीम पूर्ण आयलेली आसा। खंय तरी चोक पॉयंट जे आसा ते पळयता म्हटलां तेंच्यांनी आनी काडून घेतले म्हणून अशें सांगलां। म्हाका कोणें सांगलें की ह्या थोडे कडेन उदीक उरलां म्हणून, सो मुद्दाम आमी आयले पळोवपाक। हे आतां उदक उरलां पळय, डिसल्टींग बी सगळें जालां। हे एक रिजन आसा हो पयलीं असो मोठो पावस हाज्या पयलीं खोर्ले गेल्लो, पयलीं बाजारान आयल्लो, बाजारा कडल्यान मागीर परत खोर्ले गेलो, थंय पयलें सिच्युएशन थंय JCB घातलेली आसा। अशे टीम्स जे आसा ते प्रत्येक लोकेशनाचेर म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान टीम केलेले आसा। सो खंय इश्यू जाता, खंय चेकअप जाता, ते टीम्स आसा ते काडपा खातीर।
सो ते काम करीत आसतले रातभर, कांयच इशू ना. काय अशें परत आयज घडला तशें पळोवंक जाय आतां कशें कितें आसता ते फुडें पावस पडटा थंय. चांदेर हसापूर नव्यान उबारिल्ल्या पुलाच्या जोड रस्त्याची स्थिती भयंकर जाल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक मुठीत जीव घेवन गाडयो चलोवच्यो पडटात. तशेंच पावस पडिल्ल्यान वाठारांतले रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. सोमारा रातीच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून सांखळे वाठारात गटारांतली माती रस्त्यार व्हांवून आयली. ताका लागून गाडयो चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडले. तशेंच वाळपयच्या नगरगांव वाठारांत एका घराचेर झाड पडून घराचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुंबय गोंय महामार्गार सावंतवाडीच्या नेमळे वाठारात सोमारा दनपारां गोंयच्या कारीक भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात म्हापशेगिरी वाठारांतल्या श्रीमती नानोडकार आनी विलासिनी साताडेकर हे 2 बायलांक मरण आयलें. जाल्यार थार चलोवपी सनी नानोडकार, उज्वला कांबळी आनी पांडुरंग नानोडकार हे जखमी जाल्ले. मजगतीं पांडुरंग नानोडकार उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयले. नेमळे महामार्गार कणकवलीच्या दिकेन वतना चलोवप्याचो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याचें कळटा. म्हापसा वाठारात बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान कारवाय केली. ह्या कारवायेंत गुन्यांव फाट्याच्या पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केले. श्रीलंकेत चालू आशिल्ल्या ट्राय नेशन ए सिरीजांतल्या इंडिया ए आनी श्रीलंका ए हांचे मदल्या लायव्ह क्रिकेट मॅचीचेर ऑनलायन बॅटिंग सुरू आशिल्ल्याची गुप्त म्हायती गुन्यांव फाट्याक मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी कारवाय करीत 4 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान पुलिसांनी 2 लॅपटॉप, 8 मोबायल फोन, 1 रावटर तशेंच हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त केले. आता परतून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद सुरू जाला. पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर गद्दारी केल्या तशेंच पक्षाचे अधिकृत खाते हॅक केल्यात असोय दावो विश्वेश नायक हांणी केला. विरेश बोरकार मुद्दाम जावन स्वताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वावुरता असो आरोप केला. ह्या प्रकरणाक लागून पक्षात बोळा निर्माण जालो. पक्षाच्या सोशल मिडिया आनी हेर खात्यांत हस्तक्षेप केल्ल्याचो दुबाव विश्वेशान उक्तायला. आयज जेन्ना कळ्ळें की आमचोच जो आसा आमचोच मेन तेजें नांवूय हांव डायरेक्ट घेता विरेश बोरकर हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्लें आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणें आमचे व्हॉट्सएप ग्रूप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा हे तेणें काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक जो जीपी तुमी प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो FB ऑफिशियल FB अकाउंट तो ट्राय केला हॅक करपाक आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. हे मनशाक कसो घडयला ते प्रत्येकाने पळयला. आयज एक बंगलो आसता सांतांद्रेन वचून पळयात कोणालो तो फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले आमकांय चॅट आउट करपा जाताले पूण हेंच्यांनी चॅट्स आउट केली. विरेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन. हो बंगलो आसता तो कोणे आनी कसो बांदला तो मिडियान सर्च करचो. वेगळे वेगळे बिल्डर्स थंय एनक्रोच करता थंय व्हडले व्हडले बिल्डींग बांदता हेजेर कसल्योच कंप्लेनी घालना वयता लास्ट वयता फक्त नाटकां करपाक वयता. हें सगळें काडचें पडटलें कित्याक आमकां परत लोकांक पिशांत काडपाचो ना. हें कितें घडना तें आमचे कडल्यान चूक जाली अशें म्हणटा कित्याक आमी ताका लिपोवन दवरलो आमी ताका सांबाळून दवरलो आमी ताका दवरलो हेजो हेतून मस्ती करताले हेतून तेन्ना आमी ताका हें केलो. पूण आयज हो आमचेरूच चडलेलो आसा. आमकांच तेणी चिड्डुपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी म्हाका जेन्ना मनोजाक हांवें जें रेव्होल्युशन हांवें जर स्टार्ट केलां हांवें जर क्रांती हें केला जाल्यार ती फक्त आनी फक्त मनोजा लागून आशिल्ली आनी कोणा लागून आशिल्ली.
मनोज हो म्हाका भावा सारको. मनोजान आनी तेजे फॅमिलीन जर आमकां कितें केलां जाल्यार खूब कितें केलां आमकां लागून तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. पेडणे नीट परीक्षा केंद्रात अधिकाऱ्यांनी घोळ तयार केला. पक्षपात करून एका वर्गातले पेपर वेळ सोंपचे पयलींच काढून घेतल्यात जाल्यार हेर वर्गांनी ही परीक्षा सुरळीत चालू आशिल्ली. ह्या विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी करून संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी NSUIचे फुडारी कुमार गवळी हांणी केल्या. ह्या विशीं NSUIच्या फुडाऱ्यांनी निवेदन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सादर केलें. काल पेडणे कॉलेजीत एका ब्लॉकात एक इन्सिडंट घडला की थंय इन्सिडंट रिपोर्ट जाला की भुरग्यांचे पेपर 5:15 कलेक्ट करपा आशिल्ले ते सुपरवायझरान 5 कलेक्ट केले. सो आमी पुराय गोंयभर जे कितले सेंटर आसा NSUI गोवान आनी तशेंच आमचे यूथ काँग्रेस आमी हेल्प डेस्क घातिल्ले सगळ्या सेंटरान. सो हेल्प डेस्क माध्यमांनी आमकां भुरग्यांनी रिपोर्ट केलें की असो इन्सिडंट घडला म्हणून. आनी आमी जेन्ना भुरग्याक अप्रोच केले तेणें आमकां पुराय इन्सिडंट सांगलो. आनी आयज आमी त्याच स्टुडंट्स आनी जेन्ना आमी कलेक्टरा मेळ्ळे ताणें आमकां सांगलें की काल सावन ही वॉज अवेर अबाउट इट आनी काल सावन ही जी इन्क्वायरी आसा ताणी इनिशिएट केल्या म्हणून हाजे कारवाय चालू जाल्या म्हणून. सो आमी भुरग्यांनी ताका सांगलें की अशें आपणाक फेस करपाक पडलें. सो एक्झॅक्टली जाला कितें खंय की एका ब्लॉकात AG7 ब्लॉक थंय 20 स्टुडंट्स आशिल्ले. 20 स्टुडंट्सान पेपर आन्सर केलो आनी पेपर कलेक्ट करपाक आशिल्लो 5:15 बट भुरग्यांचे पेपर कलेक्ट केले 5:00. सो जेन्ना भुरगे ब्लॉकांतल्या भायर आयले तेन्ना तेमी पळयलें की बाकीचे 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवंक ना. तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या म्हणून, नॉट अकॉर्डिंग टू द टायम. सो जेन्ना भुरग्यांनी थंय जो कोण नोडल ऑफिसर आसतात हेड ताका तेमी रिपोर्ट केलें ताणें थंय सांगलें खंय की आमचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या. सो वॉट शूड बी डन ऑन दीस ताणें रेज केली कंप्लेन. तेन्ना नोडल ऑफिसरान सांगलें की ताका आमी कांय हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें ना, तुमी जें कितें आसा तुमी भायर बसून इंडिपेंडंट इन्क्वायरी तुमी करचें म्हणून. सो ताचे खातीर आमी आयज कलेक्टरा मेळपा आयिल्ले. सो कलेक्टरा मेळ्ळे आनी आमचे डिमांड्स तांच्या मुखार घातले. आमी सांगलें की तांकां एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून हाचेर. आनी सेकेंडली तुमी थंय एवरी ब्लॉकान CCTV कॅमेरा आशिल्ले. सो तुमी CCTV थ्रू आनी स्टुडंट्सा थ्रू तुमी क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून घेवचें म्हणून. खाजगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो पुराय बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवप करतलो. तशेंच वाडपी अपघाताक लागून खर नेम लागू करपाची गरज आसा. खास करून सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्याक 48 वरां खातीर बंदखणीत दवरचे जेणे करून सोरो पिवन गाडी कोणूच चलोवचो ना अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दितात त्यो सारक्यो बॅन करपाची गरज आसा. त्या खातीर CMन इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. पुलीस हॅव टू फॉलो आनी जे RTO आहा तेणी फॉलो करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ड्रायव्ह चालू आहा आनी ह्यो प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दिता ट्युरिस्टांक त्यो चालूच तांकां धरून फायन मारपाक सुरवात केल्ली आहा. तांकां डिटेन करचे म्हणून हांव एक ऑर्डर काडूंक लायता. डिटेन म्हणजे जर तर अश्यो गाडयो प्रायवेटली भाड्याक दिल्यो जाल्यार त्यो 1 म्हयन्याक 1 मंथ डिटेन करचे म्हणून एक सर्क्युलर काडूंक जाता गव्हर्मेंट. इट कॅन बी डिटेन्ड एट ट्रॅफिक सेल ऑर बिफोर द RTO. आपल्या ताब्यान दवरप ते दिवप ना. सी रेंट कार गाडी चलयता ते एक्सिडंट जेन्ना जाता त्यो सोरो पिवन जाता आनी हो सोरो बॅन गोंयान आसाच. ताका लॉ आहा, रुल्स आहा, सगळे आहा. पूण इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाची गरज आहा. तितून आनीक जर तर लॉ एमेंड करपाची गरज जाल्यार ती करूंक जाय. हांवें ऑलरेडी CMा कडेन उलयलां आनी म्हाका दिसता हेचेर ह्या एसेंब्लीन पासून घालून स्ट्रिक्टनेस हाडपाची गरज आहा. जो तर कोण पियलो जाल्यार ताका 1-2 दीस भितर हांवें सांगलां CMाक दिवून एक 48 आवर्स ताका भितर दवरलो त्या मनशाक जाल्यार एक मेसेज वयतली अक्रॉस इंडिया दॅट गोवा में गाडी चलाया दारू पिके तो 48 आवर्स अंदर रहना पडेगा. म्हणजे जेलीन रावचो पडटलो, ज्युडिशियल कस्टडी. सो नोबडी विल डेअर टू ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पणजी मतदारसंघातले राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या. मजगतीं काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फुर्तादोच्या ह्या भुमिकेक तेंको दिवन दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें सांगलां. 2027च्या येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी पणजेच्या राजकीय चर्चेक नेट आयला. पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजी मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडयतलो
अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन जाहीर केला. पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची आपली खूब आदीं सावन इत्सा आशिल्ली अशें फुर्तादोन सांगलें. आपूण काँग्रेसीचो निश्ठावान कार्यकर्तो आनी केन्नाच दुसऱ्या पक्षांत उडी मारूं ना. आपूण पदाचेर आसा वा ना हाची पर्वा करिनासतना सदांच हांव काँग्रेसी वांगडा रावलो. मजगतीं पणजेंत बाबुशाचें वर्चस्व आसतना तूं वेंचून येवपाक शकता असो प्रस्न पत्रकारांनी केलो. त्या वेळार बाबुश कितें देव हें विधान करून फुर्तादोन जाप दिली. I met the party president regarding the deletion of names. We have given, Penny Block has given 300 deletion of names to the ARO for last 12 days. Nothing has happened. We have complained to the CEO also. We have sent email to the CEO also, and I have given a copy of the email to the president. President has handed over to Advocate Palekar. That's what I'm saying. I have been meeting the election commission every day. All copies have been shown to them. Emails have been going to them. Not a single deletion has come so far. Out of 300. ते 300 डिलिशनाक घातलेली एकूय येवना. ओके, दुसरी ह्या समितीची चर्चा जाता तू इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. That when time comes and party gives you delegate. Are you interested to contest in Panjim? I'm always interested in politics. So हे पण तुमका दिसता की पार्टी तुमका भितरली म्हणून. My party should not give me tell me. That's what. So ताका लागून. I'm a strong party man, no. Have I any time jumped to other parties? No. I've always been in Congress. With force or without force. You think you can take on Babush again in Panjim? That will decide. You think you can take on Babush? Babush is God. No, I'm just asking. No, Babush is God. काँग्रेस पक्षाचे उपक्रम चालूच आसात. वेगवेगळे प्रस्न लोकांनी मांडल्यात. मजगतीं जाका उमेदवारी लडोवपाची इत्सा आसा तांणी आपली तयारी करची. काँग्रेसीच्या दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आसा, पूण खंयच्या उमेदवारांक तिकेट दिवपाची ते काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. खुबशे आमचे पार्टीचे ऑफिस बरोबर मेळून गेल्या. आज यूथ काँग्रेस आमचे DGP मेळपाक गेले आनी बाकीचे डेलिगेशन पुर्तुगेजो इश्यू. सो चलता पार्टीच्यो एक्टिविटीज. पणजे सावन सुरेंद्र तुमकां मेळपाक येयलो जो ऑलरेडी हितून आहा की आपूण इलेक्शनाक आहा, तुमचें कितें भासाभास ना तो येयलो. तेणे एक लेटर दिल्लें की पणजेन एक गव्हर्मेंट बिल्डींग आशिल्ली ती मोडल्या, पूण तितून आशिल्ले वोटर्स अजुनूय दवरलेले आसा. आनीक इवन हांवें जेन्ना इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्लें अगेन्स्ट द सिटींग CM, तेन्ना त्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साक रिटायर्ड जावन सुद्दां तांचे वोटर्सांचेर रोलाचें नांव आशिल्लें. सो तेणें एक लेटर दिल्ली डिलिशनाक आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. आय मीन टू से इलेक्शन कमिशन, कलेक्टर इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. सो तो इश्यू घेवन येयला. कॅन्डिडेट जावप आनी कॅन्डिडेट जावपाक तयारी करप तांकां सगळ्यांक फ्रिडम आसा. जो काँग्रेसमॅन आसा जाका दिसता की आपली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय, तो आपली तयारी करता, ते कोण आडोवपाकूय शकना. प्रत्येक काँग्रेसमॅन has full right to claim the party nomination. Because आमी तिकेट दितात. And ultimately the Central Election Committee जे आमचे आसा, ताका आमी CEC म्हणटात, that committee is final authority to decide whom the ticket should be given. जाका इच्छा आसा इलेक्शन लडपाचें, आमी कोणाकूच आडयना. त्याने आपले इच्छेनुसार पार्टी ताका अधिकार दिता. पूण एकाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 जाण आसा, हे गूड सायन. इट्स व्हेरी गुड सायन. केन्ना ते खूब 2 जाण 3 जाण 4 जाण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात. जेन्ना तांकां दिसता ही पार्टी आतां सत्तेचेर येतली, ह्या पार्टीची तिकेटीचेर रावलो जाल्यार आपूण आमदार जातलो, हें जेन्ना एक ताका दिसपाक लागता, तें गरजेचें, तें इम्पॉर्टंट. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. वास्को शारांत वाडपी भिकाऱ्यांच्या आंकड्याक लागून नागरिकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. शारांतले फुटपाथ आनी भौशीक सुवातींचेर भिकाऱ्यांचो वावर वाडिल्ल्यान नितळसाण, सुरक्षीतता आनी भौशीक सुवेवस्थेचो प्रश्न गंभीर जाला. वास्को सोबितीकरण प्रकल्पा अंतर्गत उबारिल्ले नवे फुटपाथ आनी बसपाचो वाठार जाल्यार ते न्हिदपा खातीर वापरतात, ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला.
वास्को शारात दिसान दीस भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडत आसा. शारांतले मुखेल रस्ते, बाजारपेटी, रेल्वे स्टेशनां आनी हेर भौशीक सुवातेंचेर मोठ्या प्रमाणात भिकारी बशिल्ले दिसतात. हे भिकारी लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास दितात. भौशीक सुवातेंचेर सोरो पियेतात आनी वाठारांत हळशीक करतात. अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्यात. वास्को सोबितीकरण प्रकल्पा अंतर्गत नव्यान बांदिल्ले फुटपाथ आनी बसपाच्यो सुवातो आतां भिकाऱ्यांचो अड्डो जाला. वाडिल्ल्या ह्या भिकाऱ्यांक लागून वाठारांत चोरयांच्योय घडणुको वाडपाक लागल्यात. ताका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. संबंधीत प्रशासन आनी सरकारान बेगोबेग हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा म्युन्सिपाल्टीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना हेंका एटलीस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता हांगा ट्रेन आमी बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरोपी येता आनी तांकां दवरता आनी ते कितें करता तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन काय करता तेंच्या कडल्यान बॅगा बी घेवप आनी काल एकटोच तसो येयलो आमच्या थंय स्टँडार आनी म्हणलो आपले बॅग ना आपले पयशे ना मोबायलूय ना म्हणलो. असले हे हांगा नाटकां करता तांकां हांगा दवरपाचेच न्हू हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें म्युन्सिपाल्टी पुलिशेन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय तेजेर. अशें हांगा लोक दीस काडटा भोंवन आनी लोकांची चोरी करता आनी हांगा सगळी घाण करून दवरला म्युन्सिपाल्टी. ते वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचेर लोक भरपूर येतात. खंयचो खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी अशे म्हणून बरे मनीस येतात हांगसर सोरो पितात हळशीक करतात. हांगसर एखादा तितून भितर येता हांगसर घाण कित्याक कोण सीक आसता कोण लंगडे आसता अशे मनीस हांगा आमकां नाका. कित्याक ते हळशीक करता आनी व्हरता. आमच्या पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटा. पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटा. ताका लागून आमकां हे भिकारी अशें म्हणून आमकां नाका. सोरो पिता आनी आमकां निकता सुद्दां येवन हे गेला तयार हांगा थोडे शिप्याळ्यान बांदला. अजून हेजें ओपनिंग जावना पूण लोकांक बसपाक उठपाक निलम दिता हांगा. भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसवना. हाज्या वेळी म्हाका आठवडा की भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते जोडे पळय जाल्यार परत पावले. हांगा जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें. आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयता की गोंयकार भिकारी म्हाका दिसती पडना. गोंयां आदीं भीक मागून मातशें दारांनी बिरांनी येताले ते दिसती पडना. आतां हे मागरेट लोक जे येयल्या तेंची कितें तें तेंची चुकूय न्हू. कितें जाणां तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरीबी आसा कोणी सोडलेले आसा कोण भुरगीं बाळां पळयना तर थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को वास्को येता. वास्को येयल्या नंतर जाता कितें की खंय तरी आसरो जावप जाल्यार त्या आसरो ज्या जाग्याचेर तांकां समजा पावस लागना वत लागना अशा जाग्याचेर ते बसता. आदीं म्युन्सिपाल्टीच्या चौकान बसताले तुमी जाण आसतले म्युन्सिपाल्टीन बंद केले. आतां ह्या फिश मार्केटा कडेन एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाल्या. कोणी केल्या ते दाजीच्या अंडर कोणी कित्या अडग्यान केल्या पण दाजीच्या मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाला. पण हेचो उपयोग कितें जाता तर ह्या उपयोग सगळेच मार्केट लोक खंयचे भिकारी हांव म्हणिना पण मार्केट लोक अशे येवन बसलेले आसता आनी घाण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. डोंगुल्ली नावेली येवपी दोनूय प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाची नावेली पंचायतीचे सरपंच पॉल पेरेरा आणि सचिव सुरेश हलालीन पळोवणी केली. हे वेळार समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत थळावे लोक हजर आशिल्ले. मात वॉर्डाचो पंच आणि बिल्डर पळोवणी वेळार गैरहजर आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सरपंचाची परवानगी घेवच्या पयलींच संबंधीत बिल्डरान पत्रे घालून जागा आडयल्या. देखून संबंधीत बिल्डराक शो कॉज नोटीस धाडिल्ली अशें सरपंच पॉल पेरेरान सांगले. हांगा तुम्ही पळय पत्रे घातिल्ले आहात. हे पत्र्यांची तेणे परमिशन घेवन आशिल्ले बिल्डरान. ह्या सायट तेणी घेतली आनी पत्रे घातले. पत्रे कित्याक घातला म्हणून लोकांनी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां सरपंचान सांगले हांवें तांकां नोटीस धाडल्या शोकोस नोटीस धाडल्या ते कित्याक हे कारच्यान कित्याक घातल्या काय म्हणून.
ताजेर कांय आन्सर येवना. दुसरें म्हणटा ते आमी ताका स्पश्ट दाखयलां की हिंगा जे पोत्रे घायल्या थिंगा आमची एक्चुअली वॉटर ड्रेनेज आसा. आतां तुमी पळयला इतलो तेंप पावस नाशिल्लो, आयज साकून पावस स्टार्ट जाला आनी 8-10 दिसान कितें जातलें, घोग्यांनी पावस पडलो तेन्ना ड्रेनेज पळय वो एक्चुअली चोट्टी आनी उदक सुद्दां देंवता. सो ड्रेनेज तेणे ब्लॉक केला आपले पोत्रे घालून. दुसरें म्हणटा ते वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते PWDचे पायपलायन आहा, PWD तिकून पायपलायन तेणे पेवर्स आसा पळय, पेवर्स घातिल्ले ते पेवर्स घालून तेही ब्लॉक केल्ले आहा. म्हणजे शेजाऱ्याक जे लोक रावता तांकां फाल्यां कितें इमर्जन्सी आयली काडून फूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं बिल्डींग बांदतलो, लोकांक कितलो वयतलो, तो लोक रावता तो हें करतलो. सो तेजेर एक आमी उलयले. आनी थर्ड म्हणजे सोकपीट आहा थिंगा मुखार, सोकपीट तेणे वयल्यान वॉटर टँक बांदल्या आनी सायडीन सोकपीट बांदला. सो यू हॅव ब्लॉक्ड एवरीथिंग इन्क्लुडींग द गॅरेज. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट तुमी व्हिडिओ पळयलो आसतले, हो प्लॉट दुसरो तेणे हातांत घेतला तो, ही सायट आमी आहा ती. आनी पयली ती बिल्डींग तेजी. यू आर नॉट सपोज टू थिंगा गेट घातल्या आनी अमेलगेमेट केला. कनेक्टिविटी ना म्हणून, ह्या सायडीन कनेक्टिविटी ना म्हणून पळय घर हिंगा आनी वचपाक. सो आनी थिंगा विलेज म्हणून दाखयला. हेजेर आमी आयज हार हे आसात. वी हॅव टोल्ड हिम टू नोट डावन एवरीथिंग. ऑल द पीपल वर प्रेझेंट वेन द सेक्रेटरी एंड द सरपंच विथ द हेल्प ऑफ आवर कॉनी बाब एंड रॉय वे मेजरिंग. आनी कितें आसतें कायद्यान जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें उदक इंग्यांचें देंवोन ते आटी येवपाक आनी तें उदक तो पास चड जालो म्हणटो खाली पास चड जातलो, थिंग ब्लॉकेज जातली, त्या आटी सगळें बुड्डले तेचीचे. त्या आटी उदक देंवपाक लुगार ना. त्यान तेजेर आपल्या गेल्यान दुरी हें बांदिलां, पेवर्स घायले, टॅप बांदिला आनी पोत्रे बंद केला सगळें. दादागिरी बीजेपी दादागिरी कितें दुसरे पायपलायन आहलोली आनी ते शिरसाता कोण तो इंजिनियर आहलो तेका मागोन हिंग उदक चोना म्हूण, हिंग उदक येयना म्हूण पंप बसयलो आमी. पंप आमी मागोन शिरसाता कडेन आनी तो पंप तेणेन दिलो आमकां. आनी त्या सकाळी एक वरभर स्टार्ट जातालो 6:30 to 7:30 आनी हांव सदां हिंगा चलोन येय. तो पंप जाल म्हणटो तिने तेगे चेड्या गे मुगे इदे उदक भरून तो पंप उदक येयनालो सारकें आनी ती पायपलायन सारकी बंद केल्या. पायपलायन ना तेजेरी ते पेवर्स घायले. पयलीं 3 पट्टो येनासता रावला पूण पयर 2-4 दीस पयलीं कितें इन्स्पेक्शन जाला तो येयला हिंगा. तो येयला आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी येयला. प्लस तेणें पयर कंप्लेन घायलो तेजे तेणें आन्सर दिला की आमी तेका सतायताय म्हण, हॅरेस कोताय म्हण. तो तरी रायट आहा जाल्यार लोक तेका बेश्टो हॅरेस कोता. इनफॅक्ट तो आमकां लोकांक हॅरेस कोता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.